नो आज आमी नियाळचो विशय पात्रियार्कांचेर आनी आमा बसत विनंती कर. पवित्र पुस्तकाचे आनी इगर्जमताचे शिकवणे प्रमाणे तेग जण पात्रियार्क अब्राहम, इजाक आनी जाकोब तशेंच मोगाचे न्हू जाकोबाच्या 12 जाणां भुरग्यांक पात्रियार्क म्हूण आपोवचीं आसा. हांगासर तर पात्रियार्क म्हळ्यार कितें? इंग्लिशान पेट्रियार्क. मोगाचे न्हू पेट्रियार्क म्हळ्यार हेड ऑफ द फॅमिली ऑर ट्रायब, ए फादर फिगर. एका जनांगांत एका बापाय सारको व्यक्ती. दाखल्याक महात्मा गांधीक आमच्या देशाचो फादर ऑफ द नेशन म्हूण आमी आपयता. तो एक बापायचो स्थान अलंकार करता. तो त्या काळाक मात्र न्ही, इतिहासांत फुडल्या संततीचे संततीक तो बापायच्या स्थानार आसता. ताका बापाय सारको गौरव मान हर एक जनांगा दिवनूच आसतात. देखून अब्राहमाक, इजाकाक, जाकोबाक देवान विसरून काडलो आनी तांकां एक जबाबदारी दिली आनी तांचे मरिफात इस्रायल परजा देवान विसरून काडलेली परजा म्हणून लोकांक कळीत केलें. तांचे मरिफात देवाची योजन कितें म्हणून मुखल्या संततीक कळ्ळें. देखून हांकां आमी पात्रियार्क म्हूण आपयता. तर मोरी पात्रियार्कांची राणी कशी जावची? ती कांय पात्रियार्काच्या पयलीं आसली की? दुसऱ्यान मोरी एक स्त्री आनी पात्रियार्क म्हळ्यार दादलो. तर पात्रियार्कांक ती राणी कशी जाता? मोरी ह्या पात्रियार्कांक समासाम कशी जाता? देखून मोगाचे न्हू सर्व पात्रियार्क त्या बसयल्ल्या सोडूनराच्या चरितेंतलो एक वांटो आनी देवाचे सोडवण्याचें काम थंयतावन आराम जालें. पूण मोरी त्या बसयल्ल्या सोडवणदाराक ह्या संवसाराक हाडली स्त्री. ह्या पात्रियार्का मरिफात देवाचें योजन कितें म्हणून आदीं कळीत जालें. देखून आमी दाखल्याक पळोवचें तर अब्राहम भावार्थचो बापूय. ताच्या भावार्थाक लेगून ताच्या पुताक तो बली भेटोवंक फाटीं सरलो ना. पूण ताणें बाटली भेटोवंक देवान सोडलें ना. पूण मोरी अब्राहमाचे की चडीत वर्ती. कित्याक तिणें बसयल्या सोडवणदाराक तिच्या हातीन घेतलें आनी खाना शहरांत तिच्या पुताक तिणें बली भेटोवंक तिणें ओपून दिलो. आनी बली भेटयत आसतना त्या कुर्सा म्हणी ती रावली. देखून अब्राहमाचो विश्वास वर्तो तरी त्या विश्वासाचें मूळ कितें आसा ताच्या की वर्थ्या मापान मोरी समजून घेतली. आनी आमी पळयता जाकोब तो ताच्या स्वप्नांत सर्गींची निसन पळयता. एक सांकेतीक रितीन ती निसन सर्गाक तेंगताली. कोण ती निसन? ती निसन जावन आसा जेजू क्रिस्त मोगाचे न्हू. देखून मोरयेन सर्गी आनी संवसारी संबंद रचचो ती निसन जावन आसा जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी हाडलें. देखून मोरी हे सर्व पात्रियार्कां पैकी उंचल्या स्थानार आसा. देखून अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी इतर पात्रियार्क हांकां आमी तुलन करून पळयत आसतना हांकां सगळ्यांकी एक आदर्श म्हणले बरी ती आसा. देखून तिका आमी पात्रियार्कांची राणी म्हणून आपयता. आनी जाकोबाचे 12 जण पूत आसले तांकांय पात्रियार्काच्या स्थानार आमी पळयता. कित्याक ते 12 कुळयांक बापूय जावन आसले. हांगासर 9व्या सरल्यांत आमी पळयता जेजू 12 जणांक विंचता आनी तांचे मरिफात सगळ्या संवसारार ते बापायच्या स्थानार आसून
विश्वास प्रगट करतात. आणि या 12 आपोस्तलांक मोरी आदर्श जावन आसतली. मोरी पयली आपोस्तल. देखून मोगच्यानो आज आमी हे सगळे संगती नियाळत आसतना मरी पात्रियार्कांची राणी म्हणलो विशय कितें म्हणून आमकां समजता. देखून पात्रियार्कांच्या की वर्त्या भावार्थान वाडयल्ली मरी तांकां सर्वांक आदर्श म्हणल्या खातीर तिका आमी मरी पात्रियार्काची राणी म्हणून आपयता. देखून भगवंती देवाचे माये आम पसत विनंती कर. क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पावसोवचे खातीर आमेन.